ताका आमी व्हडल्यान तो व्हडलो मिस्योनार म्हूण पाचारता. देवाच्या राजाची फोरगोटणी करूंक केलो वावर ताणें सोबार. आख्या भारतांत आनी आख्या संवसारांत जेजूची बरी खबर परगटूंक उमेदीन भरलेलो फुडें गेलो. प्रवचनानूच न्हय पूण आपल्या खोरण्यांनी लोकांक आपल्याची ओडून हाडटा. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. ते फकत देवाचे व्हडे मोहिमे पासून वावुरतात. म्हज्या जिविताची उगडासाची भेट जालेली म्हाका जाय. देवाच्या आवयचेर तुवें विस्वास ठेवल्यार हे रोजराचें कोंत तुका वाल ओर नासलेलें जावचें ना. जंय क्रिस्तांव न्हय त्या लोकांक पासून गुलामपणांतली सुटका दी म्हूण फ्रांसीस शावेर बरोवन मागता. भुरगीं आनी तरणाटीं ताची सुरशीं धांवन येतालीं. तो तांकां दोतोन शिकयतालो. पाद फ्रांसीस शावेर आपले कुडीक 20 दिन आसतना वावर करतालो. पाद फ्रांसीस शावेरान फकत जाणी आपणा लागीं मागलें ताका पवित्र स्नान दिलें. सगल्यांक दिवंक ना. गाडी मामा, आमकां खरो देव मेळ्ळा. आमकां तुमचो देव नाका. आमचो देव नाका. गट्टाण जातले, निसंडन जातले सगळे. क्रिस्ती भावार्थ त्या जाग्यावेलो सारकोच काबार करपाक तांची येवजण आसली. ताका ते जिवेशी मारूंक सोदताले. तो एका खोपीन लिपून आसा म्हूण समजून तांणी 4 खोपींक उजो पेटयलो. पाद्री फ्रांसीस शावेर जोर येवन दुयेंत पडलो. 15 दीस पाद्री फ्रांसीस शावेर जोरान वाचतालो. जोर वाडत गेलो तसो पाद्री फ्रांसीस शावेर हुस्को जायत गेलो. इगोर्ज मातेचो सोर्वान पडलो मिशनार इतिहासांत लिबलो. फोंड जेन्ना उस्पिलो तेन्ना ताची कूड आसा तशीच मेळ्ळी. ती कुसूंक नासली. वत ही कूड कुसून जावंक ताका आनी कितें वखदां बी घातली. गोंयान इन्क्विजिसांव हाडपाक भाग्योन फ्रांसीस शावेर जबाबदार आसा वो ना? हें आतां हिस्ट्री ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री चलता ती सारकी ना. आमच्या लोकांक सारकी हिस्ट्री वाचपा जाय. जो इतिहास आमचो फुडार कॅन्सल करता तो इतिहास खरो न्हय. न्हयच क्रिस्तांव पूण दुसऱ्याय धर्मांचो लोक आज पासून भाग्योन फ्रांसीस शावेराक गोंयचो साहेब कसो लेखून ताच्या पांयांशी येतात. देवा, तुजेच व्हरते मोहिमे खातीर